गोंयकारांक खासा दर्जो दितले म्हण बीजेपीन लोकांकडच्यान मतां घेवन विधानसभेत आनी लोकसभेत बहुमत मेळयले. बीजेपीन दिल्लें उतर पाळचें म्हण काँग्रेसीन मागणी केल्या. मार्च 2012त कायदो आयोगान दिल्ल्या सुचोवणे प्रमाण सरकारान परत खासा दर्जा खातीर यत्न करचे अशी मागणी केल्या. उत्तर दितना मुख्यमंत्री आशिल्लो पर्रीकार आतां केंद्रांत रक्षा मंत्री जाल्ल्यान बीजेपीन नेटान यत्न करचे म्हण काँग्रेसीन मागलां. The Law Commission of the state had recommended in its 18th Law Commission report, which was submitted in March 2012 to the government. So, our demand is very simple. Number one, you have sought votes saying you will grant special status. You got majority in the assembly. You have reiterated the promise for parliament, for both the seats of parliament. Now you have a BJP government in Goa. You have got a BJP government in Delhi. Your chief minister now is in Delhi as defense minister. Please keep your promise, walk the talk. Second, till the time the special status is granted to the state under Article 371, state government must take appropriate steps like the ones recommended by the 18th Law Commission report, which was submitted to this government March 2012. म्हापशांत बरीच उदरगत कामां केल्यात आनी पालिकेक ती पुराय करपा खातीर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाची गरज आशिल्ल्यान फ्रांसीसाक राज्यपाल म्हण गोंया भायर वचपाक दिवचे ना अशें म्हापशेची नवी नगराध्यक्ष रुपा भक्तान सांगलें. शेनवारा म्हापशा पालिका मंडळान बसका घेवन नगराध्यक्ष पदार रुपा भक्ताक बिनविरोध वेंचून काडली. इतल्या मजगतीं सांग्यार दीपक मराठेची नगराध्यक्ष पदार निवड जाली. शुक्रारा म्हापशा पालिकेन सगळ्या नगरसेवकांनी मेळून रुपा भक्ताची नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड केली. नव्या नगराध्यक्षान आपूण उरिल्ली उदरगतीची कामां करतली म्हूण सांगलें. म्हापशांत कितलीशीच मोठी कामां करपाची आसात आनी ती करपा खातीर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाची म्हापशां गरज आसा अशें भक्तान सांगलें. म्हापसा मार्केटान जो आनी बस स्टँडाचो थोडे प्रकल्प उरल्या आनी गार्डन अशे ते प्रकल्प पूर्ण करपाचे आमचे मनान आसा आनी ते काम फुडें चल्लें आसा. आनी आमकां म्हापशान आमदार आसात तांच्यांनी भरपूर तेंको दिला आनी फुडें दितली. आनी अशें आयकूं येता ती भायर अशे गव्हर्नर जातले म्हणून, पूण आमी तांकां कशें दिवचे ना की आमकां गरज आसा आनी आमचे खुबशे कामां हांगा उरल्या ते पूर्ण करपाचे तांच्या हातीनूच आसा की ते आमी तांच्या कडच्यान एक योजना घेवन आमी फुडें सरतले. इतले मजगती सांग्या पालिका मंडळाकय नवो नगराध्यक्ष मेळ्ळा. सांग्यार दीपक मराठीची नवो नगराध्यक्ष म्हूण निवड जाल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंय विद्यापीठाचो 27वो पदवी दिक्षांत सुवाळो शुक्रारा ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी खेळा संकुलांत जालो. गोंय विद्यापीठाची कुलपती राज्यपाल मृदुला सिन्हान कार्यावळीची येजमानकी चलयली. मुंबयच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेशल सायन्सीसचो संचालक प्रोफेसर एस परशुरामनाचे मुखेल उलोवप जालें. गोंय विद्यापीठांतल्यान फाटल्या वर्सा पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या वेळार पदव्यो भेटयल्यो. गोंय विद्यापीठाचो 27वो दिक्षांत सुवाळो शुक्रारा जालो. ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी खेळा संकुलान हो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक विद्यापीठाची कुलपती मृदुला सिन्हा आनी मुंबयच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचो संचालक प्रोफेसर एस परशुरामन आनी हेर मानेस्त आसले. गोंयांत शिक्षणाचो व्हडा प्रमाणात प्रसार जाला म्हूण राज्यपाल मृदुला सिन्हान खोस प्रगटायली. राज्य की 1/3 योग्य युवक और युवतियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है. आज जबकि हमारे देश में संपूर्ण रूप से जनसंख्या का 5वां हिस्सा उच्च शिक्षा का लाभ उठा रहा है, गोवा एकमेव विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने के कारण ये हमारे लिए खुशी मनाने का अवसर है कि हम उच्च शिक्षा को राज्य में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं. आमच्या तरणाट्यांक बेस बरें शिक्षण मेळूंक जाय अशी सुचोवणी मुखेल उलोवपी प्रोफेसर एस परशुरामनान केली. Our modern institution needed to become much more caring. How the state and the people can come together, how our youth can inculcate the values of caring for others, caring for their elderly, caring for their community, become an important part of this idea. And this is where our educational system
and our own value framework, reinventing, the idea of dignity, the idea of self-reliance, the idea of caring for each other. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेऊया एक विराम.